कामगारांच्या फुडाऱ्यांक आणि हांगा पत्रकार भाव मिडियाचे आमचे भाव भयणी हांगा हाजीर आसात तांकां नतमस्तक जावन हांव आयच्या कदंबा कामगारांच्या एक दिसाचो धरणा आनी उपास हेका हांव एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ केटीसी ड्रायव्हर्स अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन आनी गोंयच्या एआयटीयूसीचो गोंयच्या राज्याच्या एआयटीयूसीचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून आयच्या एक दिसाचो उपास आनी प्रोटेस्ट लेबर कमिशनर जो कामगार आयुक्त हाचे ऑफिस पाटो पणजे आसा हांगा हांव हे उद्घाटन करता. वी स्टार्टेड आनी सगळे आमी ताळयो मारून हे उद्घाटन करया. ताळयो मारता जाल्यार सगळ्यांनी मारूंक जाय. सगळ्यांनी ताळयो मारून हे आमी उद्घाटन स्टार्ट करया. इश्टानो, तुम्ही जाणात लगातार गेल्या 3-4 वर्सां फ्रॉम 1 जानेवारी 2016 एवर सिन्स 7th पे प्रगट जालो आनी 7th पे प्रोमलगेट जालो तेन्नासून आमी केटीसी ड्रायव्हर्स अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन एआयटीयूसी आमी वेळावेळी सरकाराक सांगीत येयल्यात, कदंबा मॅनेजमेंटाक परतूच येयल्यात की आमचे कितें पळय डिमांड आहात ते सेटल करा. सद्याक तुमी जाणात इश्टानो की आमचो 7th पे कामगारांक गव्हर्मेंटान लागू केला, बट तो लागू करता आसतना नोव्हेंबर 2018 सून लागू केला, जेन्ना आमचो डिमांड जो 7th पेचो आसा तो जानेवारी 2016 सून लागू करूंक जाय. म्हणल्यार लगभग 34 मंथ्स एरियर्स आमकां मेळोंक जाय. शशिकांत हांगा यो. तशें आमकां लगभग 34 म्हयन्याचो एरियर्स मेळोंक जाय. इश्टानो, हे आमी सरकारा लागीं मागीत येयल्यात आनी सांगला एग्रीमेंट करा. एग्रीमेंट ह्या खातीर करा, तुमकां आमकां एरियर्स दिवपाक जाय आनी तुमी एकाच फरा सगळे दिवपाची गरज ना. ठप्पे ठप्पे दिल्यार जाता, इन इन्स्टॉलमेंट दिल्यार जाता. तो जालो एक प्रश्न. गेल्या 5 वर्सां इश्टानो लगभग 550 कामगार रिटायर जाल्यात, ड्रायव्हर, कंडक्टर आनी मॅकॅनिक सगळे मेळोन. जाल्यार ह्या 550 कामगार रिटायर जाले जाल्यार ह्या जाग्यांनी हे वेकन्सी भरूंक ना. हे वेकन्सी भरूंक ना म्हणटकच दुसऱ्या वाटेन 550 बदली ड्रायव्हर, कंडक्टर ह्या कदंबांत काम करता. थोडे 9 वर्सां, थोडे 8 वर्सां अशें काम करता आनी हांचो आंकडो 350 वयर आहा. 8-9 वर्सां काम केल्ले भुरगे 350 वयर बदली ड्रायव्हर, कंडक्टर म्हणून काम करता. आनी जेन्ना 7th पेच्या ढांच्या प्रमाणे 25,500 रुपया तांकां तांकां फारीक करूंक जाय जाल्यार कदंबा मॅनेजमेंट तांकां 15,000 रुपया फारीक करता. गांवभर आवाज कितें की कदंबाच्या कामगारांक भरपूर पगार मेळटा. खरी परिस्थिती ही बदली ड्रायव्हर्स, कंडक्टर्स मोर दॅन 550 ते 15,000 रुपयाचेर काम करता. कित्याक? ह्या आशेन की आयज ना फाल्यां आमी परमनंट जातले म्हणून. आनी सगळे इंटरस्टेट रूट हे बदली ड्रायव्हर ऑपरेट करता ते सगळे जे खेड्यापाड्यांनी ओव्हरनायट सुद्धा ते काम करता जाल्यार तांकां फक्त 15,000 रुपया. जे कायद्यान तांकां कमीच म्हणल्यार 25,500 रुपया पगार मेळोंक जाय आसलेलो. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सुप्रीम कोर्टाचो आदेश, कायदो आसा. तुका समान वेतन, समान काम, समान वेतन हे दिवपाक जाय जाल्यार तांकां ह्यो गव्हर्मेंट कंपनी जावन, पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग जावन एक आदरणीय मालीक असो कदंबा मॅनेजमेंटान वावरपाक जाय. आयडियल एम्प्लॉयर ते वावरनात. दुसऱ्या वाटेन आता इलेक्ट्रिक बस हाडूंक सोदतात 50, पूण ऑलरेडी
कांय अधिकाऱ्यांनी पब्लिकली सांगलेले आसा ते कितें म्हणटात हे इलेक्ट्रीक बस हाडटा पण हाच्या फुडें आमी कोणाक परमनंट करचे ना, परमनंट नोकरी आमी दिवचे ना आनी ह्या कदंबा हे जे इलेक्ट्रीक बस आहा हे कांय तरी आउटसोर्सिंग आमी करतले, कोणाच्या हातीन आमी दितले ते चलोवपाक. केटीसी ड्रायव्हर्स अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन AITUCचो हाचेर खर विरोध आहा. आमी सरकाराक आनी त्याच बरोबर कदंबा मॅनेजमेंटाक उलो मारतात, परातात, रिक्वेस्ट करतात, विनंती करतात आनी सांगतात की जे पळय कोण जे बसियो इलेक्ट्रीक बसियो चलयतले फक्त परमनंट कामगार आनी कदंबाचे कर्मचारी चलयतले हे आमी निश्चित. आनी हेका लागून आमी सरकाराक सांगला की तुमी नवे बसी हाडटा ह्याच कामगारांक त्यो चलोवच्यो आनी बदली ड्रायव्हर्स कंडक्टर कोण पळय 2 वर्सां वयर काम करता तांकां परमनंट करपाक जाय, तांकां रेग्युलर रोल हाडपाक जाय आनी जांकां तुमी परमनंट करिना ओ जांकां तुमी फुडें परमनंट करपाचें आसा, कोणाची 2 वर्सां जावंक ना जाल्यार तांकां इक्वल पे इक्वल वर्क इक्वल पे ह्या माध्यमाचेर ह्या मुद्द्याचेर तांकां 25,500 रुपया एज ऑन जानेवारी 2016 तांकां फारीक करपाक जाय. इश्टानो हे आमचे डिमांड आसतना त्या भायर खुबशे उरलेले प्रश्न आसात. आमी म्हणला की बदली ड्रायव्हर्स कंडक्टरांक ब्रेक दिवपाक जायना, 6 म्हयन्यांक ब्रेक दिता, ब्रेक दिता गरज ना ब्रेक दिवपाची, दे आर डुईंग कंटिन्युअस वर्क जाल्यार ब्रेक कित्याक दिता, ब्रेक बंद जावपाक जाय आनी इमिडिएटली ब्रेक बंद जावपाक जाय. त्याच बरोबर एकदा बदली ड्रायव्हर परमनंट जालो जाल्यार ताका 2 वर्सां प्रोबेशन दवरता. आमी म्हणला हे 2 वर्सां कोता येना, मॅक्झिमम प्रोबेशन तुमी दवरता जाल्यार 6 म्हयन्या वयर दवरूंक जायना. आनी त्याच बरोबर हे पळय वेकन्सीज आहात ते फिलअप जावपाक जाय. जे पळय मॅनपॉवर पयले पळय कितें इवॅल्युएट केल्ले हे मॅनपॉवर हे स्ट्रेंथ जो फिक्स केल्लो तातूंत कमीच कमी आनी 100 ड्रायव्हर आनी 100 कंडक्टर वाडोवंक जाय हे आमी सरकाराक मागला आनी मॅनपॉवर डेव्हलपमेंट चीफ मिनिस्टराक सांगला यू एन्श्योर that the staff strength is increased so that vacancies can be filled up. So अशा सगळ्या वेळार जेन्ना कदंबा कर्मचारी दीस रात ह्या कदंबाची जी पळय कितें कसले शेड्यूल आहात ते सगळे ऑपरेट करता, जेन्ना ह्या सगळ्या कामगारांक कितलीशीं वर्सां जाली प्रमोशनां जावंक ना, टीसीचे जे पोस्ट आहात ते फिलअप जावना, टिकेट चेकर्स त्यांचे पोस्ट फिलअप जावना, अशे खुबशे जाग्यांनी कामगार फुगार जाल्यात आनी कामगारांचे प्रश्न वेळावेळी मिटाना. आता नवो एमडी येयला कदंबाक, आमी अपेक्षा दवरता की तो हे प्रश्न हातीन घेवन ताबडतोब हे सेटल करतलो म्हणून. त्याच बरोबर आमी आमच्या मुख्यमंत्र्याक उलो मारता, बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर मोविन गुडिनो, तशेंच आमी उलो मारता आमचो चेअरमॅन कार्लोस आल्मेडा, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आनी चेअरमॅन ऑफ केटीसी आनी बाब नेटो, तांकां सगळ्यांक आमी उलो मारतात आनी आमी तांकां सांगूंक सोदता की आमचे प्रश्न बेगीनच्या बेगीन मिटया, ना जाल्यार आमी फुडलो कार्यक्रम आमी घेतल्या हातीन आनी मोठो आंदोलन आमी करपाक भायर सरतले. तेन्ना आमचो गुन्यांव करिनाकात, कित्याक वी हॅव गिवन यू द बेस्ट ऑफ सपोर्ट अँड सर्व्हिस. जेन्ना कोविड जालो, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कोविड वॉरियर्स. वॉट अबाउट द ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स, वॉट अबाउट द कदंबा वर्कर्स. जेन्ना कांय बसी चलनासलेल्यो, प्रायव्हेट बसी चलनासलेल्यो, तेन्ना कदंबा कर्मचारी प्रायव्हेट बसी चलनासतना आमी कदंबा बसी चलयल्यो. गोंयांतसून आमी कर्नाटकान गेले, गोंयांतसून आमी
महाराष्ट्रांत हेले गोवन बेळगांव सगळे दिल्लीक पासून आमच्यो कदंबा बसी चल्ल्यो, गुजरात चल्ल्यो, सगळ्यांनी आमी कदंबा बसी चलयल्यो. Are we not to be called COVID warriors? Are we not to be given the same support and the same recognition as COVID warriors? फेरीबोटीच्या कामगारांनी काम केले, रात दीस काम केले. फेरीबोटीच्या कामगारांक वॉरियर्स म्हटले तुम्ही? म्हणजे कामगार जो काम करता, श्रमजीवी लोक काम करता, ते कचरो कशे ह्या शासना फुडें ते कचरो. आमी म्हणूंक सोदता की गिव्ह इवन द डेव्हल इज गिव्ह. कामगार जे कदंबा कामगारांनी जे काम केले, पीडब्ल्यूडी कामगारांनी काम केले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांनी काम केले, जे फेरीबोटीच्या कामगारांनी काम केले, हेल्थ कामगारांनी काम केले, ह्या कामगारांक कांय तरी किंमत दिवपाक जाय. दे शुड बी ऑल्सो कॉल्ड वॉरियर्स, कोविड वॉरियर्स, अँड गिवन द सेम फॅसिलिटीज. अँड तुम्ही इन्शुरन्स दिता कोण पळय कोविड वॉरियर्स म्हणून 50 लाखांचे. पूण एकूय कामगार, कितलेशे कामगार कदंबाचे मेले, तुम्ही तांकां कितें इन्शुरन्स दिलो, कांय तरी हेल्प दिलो, कांय तरी तांकां प्रोटेक्शन दिलें? कांय दिवना. आतां आमी कितें मागता? आमी मागता सिंपल, आमचे ब्रेक करपाचे बंद करा. बदली कामगारांक 2 वर्सां वयर काम करता तांकां परमनंट करा. तांकां कमीच कमी पगार जो पळय इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 25,500 पगार दियात. आणि त्याच बरोबर प्रमोशनां करात, वेकन्सी फिलअप करात, स्टाफ स्ट्रेंथ वाडयात, सारखे करात, रॅशनलायज द स्टाफ स्ट्रेंथ. अशें म्हणून आयज आमी सगळे कामगार एकत्र येवन आमी इन अ सिंबॉलिक मॅनर, प्रतीक कशें आमी 1 दिसाचो उपास आणि त्याच बरोबर 1 दिसाचो पब्लीक प्रोटेस्ट धरणां आमी श्रमशक्ती फुडें हांगा आमी करता. आमी लोकां लागीं मागता बेटेयात, आमकां परतून रस्त्यार हाडी नाकात. कित्याक इट डज नॉट, ते तुमकां शोभना. इट डजंट लूक गुड. तुमकां बरें दिसना की आमकां रस्त्यार हाडून प्रत्येक फावटी आमी रस्त्यार येवचें पडटा. लेट देर बी, वी वॉन्ट पीसफूल वर्क टू बी डन. आनी आमकां संस्कार जाय, आमकांय संस्कार जाय, समाजाकय संस्कार जाय, आनी पब्लिकेक बरो प्रवास जाय. ताका लागून बऱ्यो सवलत्यो जाय. ताका लागून यू गिव अस युअर सपोर्ट, यू गिव अस युअर हँड, वी विल extend both our hands and everything that we need to do so that we run this corporation profitably. We run this corporation for the benefit of the traveling public. इश्टानो, आमी आयज सगळे मेळून हांगा 1 दिसाचो धरणा आनी उपास करता. आयज लेबर कमिशनर जो कामगारांचो आयुक्त आसा तेज्या फुडें कदंबाचो जो डिस्प्यूट केला आमी, तो डिस्प्युटाचे डिस्कशन आहा. आमी आनी थोड्या वेळान लेबर कमिशनरा फुडें वचून थंय आमी चर्चा करपाक बसतले. अँड वी विल बी टेकिंग पार्ट इन द कॉन्सिलिएशन. वी थँक यू फॉर कमिंग अँड कवरिंग अस. काइंडली गिव अस द गुड कवरेज फॉर द struggle that we have launched, and we are sure that this struggle will end with success, and the government should heed to our call and heed to our appeal to resolve all the pending issues of the Kadamba Transport Corporation workers. Jai Hind, Jai Goa, Jai Kadamba Kangar. टोटल कितले एम्प्लॉईज आहात KTC? आम्ही लगभग 1,800 कामगार आहा आणि सगळे स्टाफ आणि सगळे मिळून. बट ड्रायव्हर्स कंडक्टर्स आर इन द रिजन ऑफ 1,200. तुम्ही त्यांना इतलं अमाऊंट म्हणता. तुम्ही म्हणलं गेले वर्ष 550 सुमार लोक रिटायर झाले म्हणलं तुम्ही 5 वर्षांमध्ये. सो तिथून तुम्हाला काय इफेक्ट जावना? तुम्ही एक वेळ म्हणता 550 लोक 550 रिटायर झाले. 550 बदली का ड्रायव्हर्स कंडक्टर्स आसात आणि ताका लागून हो इश्यू वाडला. आमी म्हणटा ते बदली ड्रायव्हर्स कंडक्टर्स थोड्यांनी 8, थोड्यांनी 9, थोड्यांनी 10 वर्सां काम केलां. ते बदलीच म्हणून आहा, ताका परमनंट करूंक ना. सो आमी म्हणटा त्या कामगारांक जाणी 2 वर्सां वयर काम केलां, पण खरें पळोवंक गेल्यार 2 वर्साचे थोडे आसतले, उरलेले सगळे 5 वर्सां वयर काम केल्ले आसतले, ते 350-400 सुमार आसतले. तांकां तुमी परमनंट करा म्हणटा आमी. आणि ही मागणी आमी
मुख्यमंत्री थंय पावयला आणि तेजे मुख्यमंत्र्याक सुद्धा खबर आहा ह्यो प्रश्न ज्वलंत आहा आणि तो बेगीच्या बेगीन मिटोवंक जाय म्हणून. कितले रिक्वायरमेंट आसा स्टाफाची? स्टाफाचे कॉम्रेड कमीच म्हणल्यार आणि 450 कामगारांची गरज आहा. ते 550 सोडून आणि ना ते 550 घाले जाल्यार एज फार एज टुडेज शेड्यूल आहा ते सारखे बसता. चड आनी घेवपाची गरज ना. पूण आतां इलेक्ट्रीक बस 50 येवपाचे आहा. ते इलेक्ट्रीक बसीक आमची मागणी आहा ह्याच कामगारांक तुमी कामार घालूंक जाय म्हणून परमनंट करून. थंय आनी नवे आउटसोर्सिंग करूंक जायना वो आमी तुमी भायर दिवपाक जायना. ही आमची खर मागणी डिमांड कितें म्हणा तुमी तें आसा. थँक्यू. तर मातसो बॅनर जागा. केटीसी ड्रायव्हर्स असोसिएशन केटीसी ड्रायव्हर्स अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन ड्रायव्हर कंडक्टरांक कमीत कमी पगार, कमीत कमी पगार, कमीत कमी पगार बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, सिस्टम बंद करा, बंद करा, बंद करा, सिस्टम बंद करा. फाइट 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 कामगार आम्ही सदाच राहील. फाइट 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 कामगार आम्ही सदाच राहील.